आमच्या घराण्यात पाया पडता तुझ्या माझ्या घराण्यात कोणावर पोस्ट मास्टरचे फीट ही काय फक्त तो शॉक घेऊन हे झाला म्हणून असा सगळं एव्हिडन्स लिपोवपाचो प्रयत्न केला भावजेक तिथं घेऊन जाय त्यांनी पिसीन भावजेक म्हणजे बाहेर घातली कित्याक घातली मावळींच्या हांगा हाडलो तेन्ना तो काळो तेन्ना वर देड वर तेन्ना तो हॉस्पिटलात उरलो आनी हॉस्पिटलात पंचनामा करून ताका भायर काडलो हांव पळोवन ताका आता तरी सांगला फीड येयल्या म्हणून आता पंचनामा हितून पोस्टमार्टमान फिडीचो खंयच इन्वॉल्व ना फक्त आपल्या आपण आता कसो शेतलो हे तुम्ही विचार करून तरी फॅमिली आपली फॅमिली गोळा केली घात घेतला आमचो घात केला तेंच्यांनी म्हाका न्याय दिलो एका तरणाट्या पुताची कूड पालकांच्या दोळ्या मुखार निर्जीव अवस्थेत आसा कशें कितें घडलें पालकांक कांयच खबर ना आनी आतां त्या दुख्खात आनीक भर घालपी गजाल म्हळ्यार न्याया खातीरचो फामिलीचो संघर्श दिवचले ITIत इलेक्ट्रिशियन कोर्स करपी लामगांवच्या अक्षय नायक ह्या तरणाट्याक शुक्रारा राती मावळिंग्या वाठारांत लायटीचो शॉक येवन मरण येवपाची घडणूक घडिल्ली हे घडणुकेक लागून मरण आयिल्ल्या तरणाट्याच्या फामिलीचेर आकांत आयला अक्षत हाजी पुराय फामील अजूनय दुख्खात आसा ज्या वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यान ताका वायरिंग करपा खातीर मावळिंग्या व्हेल्लो ताणें आमकां फटयल्यात असो दावो फामिलीन करून ताजी तशेंच घर मालकाची चवकशी करची तशेंच मरण आयिल्ल्या अक्षताचो परत पंचनामो करचो अशी मागणी दोळ्यांत दुखां दाटोवन अक्षत हाजे फामिलीन केल्या माझं पूत बघा फिटाचं राहणार पोस्ट मारता माझ्या खंय तरी मात्र तुमकां खबर सांगपाची गरज ना तुमकां खबर आसा तरी फीट म्हणजे कितें आनी शॉक म्हणजे कितें तें जाल्यार तुमचे कडेन केन्ना आमच्या घराण्यात पाया पडटा तुझ्या माझ्या घराण्यात कोणाक फिटीचो प्रॉब्लेम ना ही पळय ही जाणटी ही पळय म्हाजी चुलती म्हाजी जाणटी तिका विचार केन्नाच आमच्या घरान कोणाकूच ही पळय फीट ना आणि तुम्ही कशें म्हाका सांग तुमकां कशें फॅमिलीक कळटा ताका फीड येवन पडली आणि ही माझी पयलीं ती त्या भाभीक म्हाजे सांगता व्हिडिओ पडला म्हणून तो व्हिडिओ पडला म्हणून तुमकां कशें एकदम तुमी ताका थंय पळोवन गेल्यार तुमी कोण थंय पळोवन वचोंक ना हांवें ताका पळयला म्हाजें नांव केदार मांद्रेकर कृष्णा मांद्रेकर केदार कृष्णा मांद्रेकर तो साखळे आसता सर्वांच्या हेका आसता तो थंय काम कंप्लेन म्हणजे म्हाका न्याय जावो आमकां पयलीं न्याय गावलो आमकां काय प्रॉब्लेम म्हाका न्याय जावो आमकां आतां रिपोर्टूच फटींगपणां दाखयता सगळी फटींगपणां करता कित्याक फटींगपणां आतां तेणी म्हाका घरा कडेन येवन तरी म्हाज्या रिक्वेस्ट करून तरी म्हाका सांगचें आसलें राजेश म्हाजे कडेन चूक जाली बाबा म्हाजे कडेन अशी मिस्टेक जाली एक मेन म्हणजे टायमिंग लिपयला दुसरे आतां रिपोर्ट केला कित्याक फोन केलो तूं म्हाका 9:30 फोन करून सांगता की म्हाका फिलियन पडला आयज पोस्ट मास्टराचेर फीटीचो कांयच भितर हे ना फक्त तो शॉक येवन हे जाला म्हणून आसा तर म्हाका एक रिक्वेस्ट करता पंचनामा कोणी केला पळय तो म्हाका व्हरून पंचनामा करचो ते कांयच एविडन्स तेंच्यानी दवरून तेंच्यानी सगळे एविडन्स लिपोवपाचो प्रयत्न केला तुमकां सांगू शकता तूं गेल्या उपरांत ताका हॉस्पिटलान येता हय हांव गेल्या उपरांत 5 मिनटांनी हांवें घातला एम्बुलन्सीन हांवें घातला आनी हांव एम्बुलन्स सिस्टम बदला येयला हांगासून तुमकां पावपाक 15-20 मिनटां ऑफकोर्स तूं पावच्या पयलीं एम्बुलन्स पावली ना पावो म्हाज्या उपरांत 5 मिनटांनी हांवें त्या तोंडान हे बीन दिवन मागीर 5 मिनटांनी पळय हांवें ताका विचारलें आरे गाडी तरी आपयल्यात रे का म्हणून जाल्यार हांवें दवरलें कितें ताका कितें कोणाक बी बसून म्हाज्या गाडयेर बसून ताका हाडटलो म्हणून पूण ताका हाडपाची परिस्थिती नासलेली एविडन्स कोणी लिपोवपाचो प्रयत्न केला तेंच्यांनी आतां काम करताले पळय हे म्हणजे काम करताले आणि जे घर मालक आहा तेजे घराचे सकयल म्हणजे ते सकयल रनिंग आसा सगळें आनी हे आतां न्यू केला जर तेंच्यांनी एविडन्स सगळें लिपोवपाचो प्रयत्न केला घर मालकाक चौकशी घेवचो प्लस हे लायनमॅनूय आसतले चौकशी घेवचो आमकां न्याय तो इम्पॉर्टंट तो स्वता पळयला पोलिसांचे फोटो जे आसा तेतून क्लियर कांय ना तिका तर बी नासलो सगळो तुमच्या म्हणटात हो घात हो घात घेतला आमचो घात केला तेंच्यांनी हेजेर कितें तरी ते फायनल कितें ते सारकें जावंक जाय न्याय आमकां सारको पंचनामा परत जावंक प्लस पोलीस कांयच नासलें न्हू
कांयच नासलें तो वायर ना काय ना ताका शॉक येयलो खंयचो हो दुसरो प्रश्न आसा. ताका शॉक येयलो खंयचो. भावजे पुलीस तिका एक्सपिरियन्स आसा. तिने सांगलें आपूण भितर येता म्हणून तर तिका भितर घेवंक ना. कित्याक घेवंक ना तिका भितर. एज पर पुलीस डिपार्टमेंट म्हणून तिका भितर घेवंक जाय आसली. जेन्ना हॉस्पिटलान पण हें केलो पळय तेचो तेन्ना तिका भितर घेवंक जाय आसली. म्हाज्या भावजेक भितर घेवंक जाय आसली. तेंच्यांनी त्या पिसीन भावजेक म्हाज्या भायर घातली. कित्याक घातली? तुमी कितें एक सायड कितें पॉलिटिक्स घेवंक सोदता म्हाका खबर ना. तर म्हाज्या भावजेक भितर घेवंक जाय आसली पंचनामा करताना. तुम्ही कितें शॉकूय येवंक ना म्हणटा ताका. आतां शॉक आतां आमकां पंचनामा कळ्ळें की केलो. शॉक येयला म्हणून आमकां पुरो कळ्ळें न्हू. पोस्टमार्टम रिपोर्ट येयलो पळय तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो शॉक म्हणून. आमी पयलीं समजलेले जेन्ना ताका हांवें मावळींच्यान हांगा हाडलो तेन्ना तो काळो बीन काय म्हणून जेन्ना वर देड वर जेन्ना तो हॉस्पिटलान उरलो आनी हॉस्पिटलान पंचनामा करून ताका भायर काडलो हांव पळोवन ताका अजाप अक्षरशा काळो जालो म्हाजे. मोड म्हाजे पुताले म्हाजे आरगे धवे धवे तांबडे तांबडे सगळे काळे कुळकुळीत पडले म्हाजे पुताचे. आमी समजलें ताका स्नेक कितें जाला कितें जाला म्हणून आमी वगीर पण बरो एटॅक येवं शकता पूण आमी म्हणून आमी वगीर हाडले. जेन्ना पंचनामा हेजो रिपोर्ट येयलो पोस्टमार्टमाक तेन्ना आमी परत शॉकाक जाले. आनी शॉकाक इतकें जालें की हेंचे कडेन हेंच्यांनी आमचे कडेन 110% म्हणटा तशी आमची विश्वासघात केला. विश्वासघात केलो आमचो. परत तो पंचनामा करचो. अरे कितें लिपोवपाचो प्रयत्न केला. खरें कितें तरी खरें कितें आमकां आतां सांगितलें. टायम सांगचो बाबा अमके टायमार बाबा हो इन्सिडंट जालो म्हणून. तो आजुनूय म्हाका सांगूंक पळयना. पुलिशेनूय तेणी रॉंग स्टेटमेंट दिला. तुमकां तेणी फटींग इन्फॉर्मेशन आमकां दिली. फटींग सगळं फटींग म्हाका तेणी फोन करून सांगला की ताका फीड येयल्या म्हणून. म्हाका तेणी सांगला फीड येयल्या म्हणून. आतां तो पंचनामा हितून पोस्टमार्टमाक फिडीचो खंयच इनवॉल्व ना. फक्त आतां शॉक हांगा गावता तो. वयर जाता. म्हाका दिसता तुमकां टायमार जर कळयलें जाल्यार तुमी उपाय हांव करता. कितें तरी उपाय करतालो म्हाज्या भावाक घेवन. हो म्हाजो भाव राती आसा. हो म्हाजो भाव इलेक्ट्रिशियन. ताका कितें तरी बाबा अनुभव आसा. तो कितें तरी बाबा खंय ना खंय हांव कंपनीची गाडी मागयतालो. कितें ना कितें तरी हांव उपाय म्हाज्यान जाता तो पर्यंत हांव उपाय करतालो म्हाज्या पुता वाचोवपाचो. पूण म्हाका खंयसरूच तेंच्यांनी 1% म्हाका चान्स दिवंक ना कितेंच सेफ करपाक. कितें जालें पळय तें आमकां सांगचें न्हू. फॅमिलीक पयलीं आपल्या फॅमिलीक कित्याक तेणी आपली आपली फॅमिली फॅमिली ताका एक्ट करपाचो तेणी रायट आपली ना. family आमकां कित्याक इन्फॉर्म घेतली? करचें आसलें की बाबा आपल्या accident फॅमिलीचे जाला, तेणी accident ऑफिनेस घेतले. आमकां आगो आतां ही करचें दोन केस म्हणटा ताका कळ्ळी तेन्ना तेणी आपले म्हाका जर दिसता की ही दोन केस जाली आतां ते आपल्या आपूण कसो सेफ जातलो ते पयले. आपल्या हो जॉबाक गेलो इम्पॉर्टंट आपूण केलं आतां न्हू. कसो सेफ जातलो हे तुमी विचार करून तरी family तेणी आपल्या आपल्या फॅमिली गोळा केली. माझी आमी फॅमिली पावच्या हॉस्पिटलान पयलीं पावच्या पयलीं तेणी सगळी तेजी फॅमिली family कित्याक येवपाची? हांव हॉस्पिटलान पळोवन अजाप ही कित्याक हांगा इतकी येवपा म्हणून. तेणी कित्याक कितें करूंक सोदलें तेणी. तेंचें नांव कितें म्हणलें? केदार कृष्ण मांद्रेकर. तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान लायन हेल्पर. हेल्पर कामाक आसा. साखळे म्हणटा. कारापूर कारापूर आनी एकटो आशिल्लो. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत.